स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते जनांगल स्वागत आणि नमस्कार अभिवादन। आता मी हे मना श्लोकाक सुरू करूया। 181 लास्ट टाइम जालेलो तांतू गुरुंगल संगत धोरणूच आमकां सगळें मेळका म्हणून ज्ञान मेळटा म्हणून सांगिल्लें समर्थांनी पयलें। कड्डेर पळयल्यार गुरू कशी जाय ती बंधू गुरू नाका ती खरो सद्गुरू जाय तांकां कशी ओळखचें ताजे खातीर तांणी बंधू गुरू कशी आसता ती ताजी लक्षण सांगली की मनी कामना चेटके धात माता जनी व्यर्थ रे तो नव्हे मुक्तिदाता हें सांगलें। कडेरी नव्हे चेटकू चाळकू द्रव्य बोंधू नव्हे निंदकू मत्सरू भक्तिमंदू भक्ती नातिलो नव्हे उन्मतू व्यसनी संगबाधू जनी ज्ञानिया तोची साधू अगाधू। कोणाक स्वताक ज्ञान जालें की कोणाक आमकां जर हांतून थंय भायर काडचें आसत खंय बुडतल्याक अज्ञानान बुड्डिल्यांक भायर काडचें आसत तरी स्वता तांतून वचून
आमकां भायर काडटी ताक ही शूड बी एक्सपर्ट स्विमर न्हय, नाल्यार तोवे बुडता आनी हेवे बुडता ती सगळीच बुडता ती. तशी तेमी ती ज्ञान आशिल्लो म्हळ्यार कोणाक स्वताक आत्मज्ञान जालें की, आनी तें आत्मज्ञान तें आत्मतत्व सगळे प्राणी मात्रांत ती जाणीव विश्वव्यापी आसा. भोरून वरल्या तेमी ती आत्मज्ञान जालें की आमकां मायेचें हें कळटा, ज्ञान कळटा खंयची, आनी इजिली वी कॅन रीच मूळ मायेची मूळ जें आसा थंय पावचे शकता. तेमी आत्मसमर्पण करूं शकता ती, आनी ताचो प्रत्यक्ष अनुभव घेतिल्ले लोक जे आसा तेच आमकां जाय ती मार्गदर्शन करूंक, नाजाल्यार उपयोग ना. तेमी ती आतां श्लोकांत ते सांगता तो कशें आसता कळचें कशें आमकां कोण बरें कोण फट्टी कोण खरें. सामान्य मनुश्य आमकां कशें कळचें, आमी तेमी ती फसून ये. तर हांगा समर सांगता ती नभे वावुगी चाहुटी काम पोटी क्रिये वीण वाचाळता तेची मोठी मुखे बोलिल्या सारिखे चालता हे मना सद्गुरु तोची शोधून पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता पहिले एक सांगता म्हळ्यार गुरु आनी सद्गुरूंतलो फरक कळका. बरे गुरु म्हणटर की गुरु खंयचो आनी सद्गुरू खंयचो हातूंत फरक कळका. जशी स्कुलांत तूं आमगो तो 6th 7th खंयचेय इवन हातूं कॉलेजान म्हणा खास करून स्कुलांत तूं प्रत्येक विशयाक शिकयतलो विंगड टिचर आसता. तांगेल पिरियडाक ते येता ती शिकोवन वता ती. सायन्स आसा, मॅथ्स आसा, हिस्ट्री जॉग्रफी आसा, इंग्लीश, हिंदी सगळे विशय शिकोवच्या विंगड गुरू आसता. ते शिकयता ती वता ती. दे ऑल्सो लव देर चिल्ड्रन म्हळ्यार स्टुडंट्स. तांकां सगळें गत आसता ती पर्सनली. जाल्यार मागीर तांतूलोच खंयचो पूण एक आमगेल क्लास टिचर आसता. त्या बाकीच लोक येवन शिकयतात ती आनी क्लास टिचरांत फरक केलो तरी आमगेल जो क्लास टिचर आसा ताच्यान कल्ल जास्तीचे आसा. तर तागेल हातांत आमगेल प्रगती पुस्तक आसता. त्या बाकीच टिचर्स कले फट्टी नाही ती तेवे ज्ञानीची. तांकां ह्यावे विशयात सगळे विशयान तांकां सुद्दां ज्ञान आसता. जाल्यार विशेष करून एखाद विशयान प्राविण्य मेळयल्लें आसता न्ही तेमी त्या विशय येवन शिकयतात. आतां हो आमगेल जो क्लास टिचर आसा तो दुसरी कडेन विंगड विशयात तागेल समजा मॅथ्स एक्सपर्ट आसा तर तो बाकीच्या क्लासां वचून मॅथ्स शिकयता, आमकांय मॅथ्स शिकयता. जाल्यार तो आमगेलो क्लास टिचर जाल्यार मागीर आमगेल प्रगती पुस्तक तागेल्या हातांत. तेमी ती प्रगती पुस्तक आशिल्ली ती आमकां तशी आमकां सद्गुरू जाय. गुरू आनी सद्गुरू प्रत्येक ठायी दत्तान 24 गुरू केले नेचरांत. 24 मात्र न्हय ते सांगता खंय प्रति एक्कान शिकचे सारकें आसा. थोडे गुण त्यागार्थ शिकता ती पळोवंका ती. त्यागार्थ म्हळ्यार खंय वायट गुण ह्यो वायट गुण शिकून घेवचे वेळ म्हणून शिकचे न्ही. त्या कल खातीर की परीक्षा पळोवची की आमच्यान ते गुण आसत की त्यागार्थ म्हणून आनी ते काण उडोवचे. आनी बरे गुण टिपचे ब्लॉटिंग पेपरान टिपिल्ले वारी मन तांतू हें करून कल्टिवेट करचे. सद्गुरूले राबून शिकून घेवचे, ते कल्टिवेट करचे, डेवलप करचे आमगेल्यान तूं. आनी आमी सुद्दां आमगेले वायट गुण त्याग करचे सारकें कशें आसा तें कळटा. कोणें वायट वागल्यार हे ताच्यान कल शिकचे सारकें आसा अशें म्हणचें ना. तर तो वागून आमकां शिकयता आमी कशें वागता म्हणून. तर तेमी ती हे सगळे गुण प्रति एकान गुरू आसता. जाल्यार सद्गुरू कोण जो आमकां आत्मज्ञान करून दितलो, जो आमकां आपलें म्हणटा. आनी आपलें केन्ना म्हणटलो तो आमी ताजे अगदी ताजे श्रद्धा विश्वास दवरून एक हाज्यान सतत सातत्यान तागेलो जर ध्यास धरलो तरी मात्र तो जबाबदारी घेता. एकदम तेवे उपदेश अनुग्रह एकदम करना ती. आमकांय कली पूण आमगेले ओड कितले आसा म्हणून पळयता आनी कड्डेर आमकां आपलें म्हणटा. आपलें म्हणना पण कडे आमकां चंदीत चंदी कित्याक म्हळ्यार ते हे कोणी टिचर तितले आतां हें घेता ती कले प्रगती पुस्तक तांगेल्या हातांत आसता ती. जाल्यार हल्लीची टिचर पळयनात प्रगती करता ती की ना म्हणून. मार्क कमी पडले म्हणून टिचर आनी पेरंट्सान वचून ते सांगता ती ताका खंय क्लासाक घालनी ट्युशन क्लासाक मागीर तुमी कले आसा ती अशें जाता.
पण हें तशी न्ही. अध्यात्मांतले सद्गुरू म्हळ्यार ते पूर्ण जबाबदारी घेतात. मुख्य म्हळ्यार जबाबदारी घेवची. तर प्रत्येक हातूंत तशी आतां गुरू पौर्णिमा आयली, प्रत्येक जाण तांगेल तांगेल सद्गुरूल्या वतात पुजच्याक. ते एकू दिवस वच्चे वे त्या सद्गुरूंगेर पुजा सतत करता. आणि हें तांणी आत्तां सांगलें. हें जर कळ्ळें कोण खरो सद्गुरू, तरी हांगा तांणी सोप्पी एक कथ सांगल्या की नवे वावुगी चाहुटी कामपोटी नाक्क जालेले इच्छा अपेक्षा तो दवरना. आणि मुख्य म्हळ्यार ही क्रियेवीण वाचाळता तेची मोठी. कोण खर आसना पळय गुरू, ताका बडबड मस्त, तागेले हातान थानकले घड्ड ना, तागेले कन्सेप्ट क्लियर आसना ती कळ्ळें. मागीर ताका स्वतान अनुभव घेतिल्लो आसना, सगळे तागलेंच अनुमानाचे उतर. तावळे तो शिष्यान कले शंक अशी नशी कळ्ळ्यार तो उत्तर दिवच्या शक्य ना कॉन्फिडंटली. कळ्ळें. कळ्ळें म्हळ्यार क्रियेवीण वाचाळता तेची मोठी. तरी पण मुखे बोलिल्या सारखे चालत आहे. तरी तोवे आणि प्रत्येक सिद्ध पुरुष सद्गुरू सुद्धा स्वतः साधक असता. आणि जो तो प्रीच करता ही प्रॅक्टिसीस तो तशीच वागता. आता एखाद्यान सांगलें ह्यो दुसऱ्यां बद्दल कण वचका म्हण, जाल्यार कोणेय एक विद्य शिकूं आयल्यार तूं म्हाका म्हयन्याक 1000 रुपया दी तरी हांव तुका शिकयतां. म्हळ्यार विद्या विकूं काळी. तितली गरज असल्यार हरकत ना. जाल्यार ना जाल्यार आमचें आसता तें कल्ल्याक दान दिवनी. दान दितले आमी कोण? आमकांच परमेश्वरान दान दिल्या, त्यांचे आमी काण दितात. बरोबर. आमी खंयचें दान दितले? जाल्यार आमी दितना आमी पयशे लायतात. देवान आमकां दितना आमचे कले अपेक्षा करनी. आमी नालायक आशिल्ले तर आमकां दिल्लें ताणें. कळ्ळें. म्हळ्यार दयाळू हांनी कले कोरका, हांनी तें मांडका ह्या हाजेर दिलें. तरी मुखे बोलिल्या सारखे चालत आहे. मना सद्गुरू तोची शोधून पाय. जो स्वतः कल्ल सांगता पळय तशी करता. आतां कल्लें आमगेल वांटका. आमी प्रत्येकल्यान तूं देव पळोवन तांगेल सेव करता म्हळ्यार खरीच सेव करता. कोण पयशा दृश्टीन सेव करता, कोणे आनी खंयचे दृश्टीन सेव करता, कसले विंगड हाज्यान वय की न्ही. जाल्यार सेव करता म्हणचे जाल्यार आमगेल सेव करचे दिवस येतात न्ही, तावळे आमी मागचे येतात ती अयो ना गो म्हाका जायना म्हण अशी. ताका सेव म्हणना ती. जाल्यार इजिली करता आसून एक उदाहरण आसा. एक महाराजान सगळ्यांत गोपाळ कृष्ण पळोवंका, सगळे मनशान गोपाळ कृष्ण पळोवंक भोग आमचें कीर्तन जालें. आनी कड्डेर तें सगळ्यांक इतलें आवडलें की बाजूक एक व्हड मनुश्य आशिल्लो. ताका दिसलें हांगेल सगळे हांव आनी हांगेल शिश्य सगळ्यांक सत्कार करता म्हण. ताणें सांगलें आमी धूर खंय चिके धूर अशी राखता ती, तरी तुमी आमगेल्या हांत येतले वे महालांतू आमकां तुमकां सत्कार करचें आसा. खुशी शंका चिके टाळाटाळ केले पण आयले भंय आमी येता ती. आनी तेच खर्च ना पडत सगळ्यांगेल कारस बिरस. तर ते कार घेवन जोरू 5 शिश्य मुखारी 5 शिश्य मागशी आनी हांगेल मद्दे व्हड कार आनी ते सगळें घेवन तो लवाजमा भायर सरलो. थंय वचू भायर सरल्यार त्या गांवांत थंय रस्तो आशिल्लो. तर एकलो ते शेतान थंय बैलगाडी घेवन येतना खंय कितन उद्दां बिद्दां भरून पाप तो उद्दां सप्लाय करतालो. तर ते तागेल गाडयेन घालून ती गाडी इतली जड जाली ते मेडेरी अशी चड का ती. तर बैलांक पाप चड जायना, तांकां ताकद ना कितले जड म्हणून उबारतले. तर तो स्वता सुद्दां हात लायता आशिल्लो ती गाडी वयर ढकलच्याक तो उतरलो. बैल प्रयत्न करताले पण जायनाशिल्ले. आनी मद्दे हांग अर्धवट वयर येयल्ले आनी अर्धवट ती गाडी मुळा व्हरलेली आनी हे बैल आनी वयर येयल्ले तांकां जाय नाशिल्लें. तावळे हांगेल गाडयो थंय ट्रॅफीक जाम जालें. इतली गाडयो ते सत्काराक वचचेच न्ही. तावळे ते थोडे शिश्य तोगू देवन आयले आनी इतले उर्मटपणाने ताका हें केलें तुका कळना वे आमकां अशी अमूक कडेन वचचें आसा तुमी कल्याक अशी हें करता म्हण. कळ्ळें. अशें कोन्न न्हू म्हळ्यार आतां तुमी म्हणटात गोपाळ कृष्णागेल रूप सगळ्यांत आसता म्हण. कल्ल्याक धट्टे कट्टे लोक बशिल्ले आशिल्ले. तांणी ताका हेल्प करून ती गाडी वयर हाडोवं आशिल्ली. हाडोवन ताका एक इतलें तुमी कमायतात ताका थोडे पयशे दिवचे, ताका खावचें आसल्यार खावचें दिवचें.
उद्दादींची पिल चाकतात स्वताक आणि म्हळ्यार ते तांगेल कामय जातलें, ट्रॅफिक जाम जालेलें वतलें, तो मार्गा लागतलो, ताका बरें दिसतलें, तागेल्या चेहऱ्याचेर आनंद येतलो आणि तान तूं गोपाळ कृष्ण प्रगट जातलो तुमी स्वता पळयात की तें पळयना ती हां तेमी की तसलो गुरू केन्नाय जावंक शकना तांणी सांगचें चिकेची बिवॅर बिवॅर हां मुखे बोलिल्या सारखे चालत आहे मना सद्गुरु तोची शोधून पाहे जय जय रघुवीर समर्थ. तर कल सांगताना नव्हे वावुगी चाहुटी काम पोटी क्रिये वीण वाचाळता तेची मोठी मुखे चालण्यास बोलण्या सारिखे चालत आहे मना सद्गुरु तोची शोधून पाहे. सद्गुरू कशी आमगेल प्रगती पुस्तक तांगेल्या हातान दिवची म्हळ्यार फुल्ल आमगे लायफ तांगेल्या हातान दिवचें आमी आनी तांणी म्हणलें तें समकुंचें वाटचाल करची पूर्ण विश्वास श्रद्धा जाल्यार तें करचे पयलें आमी तांकां परिक्षा करून घेवंक. स्वामी विवेकानंदांनी ती परिक्षा रामकृष्ण परमहंसांगेर घेतिल्ली. प्रत्येकान ते विचारताले तूं देव पळयला काय हां एक प्रश्न पयलो तुमी देव स्वता पळयला काय तरी तो कशें तो भंय पळयला म्हळ्यार इकडे तुमी म्हाका दाखोवचे शकतात काय तर भंय तर सद्गुरूंक कळ्ळें आसा स्वताक ज्ञान आसका आणि त्या ज्ञान दिवची कॅपॅसिटी आसका दुसऱ्यांक दिवची आणि इच्छा शक्ती आसका तळमळ आसका की आपणागेल वांटूंक घालका वांटल्यार जास्ती जाता वांटल्यार जास्ती जाता. द्रौपदी गेली थाळीशी कृष्णाने द्रौपदीक एक थाळी दिली कितले लोक होते पोट भरून जेवण वताले तांतूल अन्न केन्नाय ना जायना काय तशी पुरे पुसून सगळ्यांक जेवण जायना पडे ती ते घासून दवरताली कडे ते बंद जाताले. दुसरे दिवस पुरे परत कृष्णाक आवाहन केलें की तांतान बरं 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 सगळे येताले. थोडे शीत दवरले थोडे करची रांदप आणि थोडे शीत दवरले की ते कितलेय तांतान वाडलेले तर ते शीत खर्च नाशिल्ल्यांची दुर्वास मुनी गेले सगळे ऋषी येवन जेवून गेले 1000 जाल्यार तें खर्च न्ही हां तांचे पयलीं कल केलो तांणी तो श्री कृष्ण येयल्लो तांगेल घारा आनी मस्त भूक लागल्या म्हाका कलेपुणी दी म्हण रात्री वेळार तर तिणी म्हळें अयो आत्तां ती थाळी हें करून दवरली घासून दवरली आतां मेळची ना आतां फाय सकाळीं दिवसा एक कपान तें जाता तर ताणें सांगलें पळय खंय पूण एखादें आसतलें पळयल्यार खंय की घासतना चिक्के भाजी पान वरलेले खंय धुवन वचनिशी तो म्हणाल तें भाजी पान म्हाका दी आनी तें खावन ताणें इतलो व्हड तृप्तीच ढेकर दिली न्हय की तो दुर्वास मुनी हांगेल परीक्षा पळोवन दुर्योधनान पेटयली ताका रात्री वेळार आनी ते न्हांवच्या म्हूण वचूलेले तर थंयची तांकां ढेंक येवच्या लागलो म्हळें कळ्ळें ही जाणीव कळा ही जाणीव विश्वव्यापी आस हां त्या सद्गुरूंगल हां तूं तो परमेश्वर आस आनी त्या परमेश्वरागल जें आस ती म्हळ्यार तागल पोट भरलें की सगळ्यांगेल पोट भरता तांचे खातीर जाय भक्ती जाल्यार भक्ती खातीर पयलें शक्तीची परीक्षा पळोवंक लागता. आमकां शक्ती ना जाली तर की दुसऱ्यांक शक्ती आमकां कशी कळची आमकां ना जाल्यार म्हणून तांणी सांगलें जे उलयता ती तशीच वागता ती हां तशीच तांकां मगली चेडवां फक्त मगली चेडवां मगलें कुटुंब अशें करून बैस नासतना सगळीं आपलींची अशी ज्या मनशाक दिसता आनी जो सगळ्यांक हेल्प करच्या तयार आसता आयिल्लो गेलेलो कितले लोक घरांत येतात कोण कुरियर घेवन येता कोण आनीकल घेवन येता कोण कामाची येता ती कोण रस्त्यार भायर कितलो भुकेलेले आसता ती झाडूवाले येतात हें येता ती तरी कोणें सांगका म्हणना तांणी मागका म्हणना भूक लागल्या म्हाका कलेपुणी दी म्हण कितलें पण तांगेलें घर अन्न वरलेलें आसता काडचें दिवचें जायना हांवें तर दिवचें. तरी अशी मुखे बोलिल्या सारिखे चालत आहे मना सद्गुरू तोची शोधून पा तागल हातान आपणागल प्रगती पुस्तक दियात ताका क्लास टिचर करात म्हळ्यार तुमगेल बरें जातलें अशें हांगा सांगल्या की क्रिये विण वाचाळता तेची मोठी
नभे वावुगी चाहुटी कामपोटी, क्रिये विण वाचाळता तेची मोठी, मुखे बोलिल्या सारखे चालताये, मना सद्गुरु तोची शोधून पाय. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळी आणि हा जिकल असा की ह्यो शंका कुशंका येतात नाही. आणि म्हणून आम्ही सांगल्या की मनाचे श्लोक एक तरी घेऊ का म्हळ्यार ते पदयात्रे वेळारी स्वामीजी अशी दोरी धरून सगळे वॉलिंटियर्सां उबरं करयताले. कळ्ळें म्हळ्यार लोकांनी सायड ट्रॅक जावं नये म्हणून एक मार्गान वचका. आनंद यात्रा म्हळ्यार भक्ती मार्गाचो एकच मार्ग, तशी वचका. आणि भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान, भक्तीने ज्ञानासी विधले महिमान. तशी भक्ती श्रेष्ठ असं भोळा भाव म्हणून चलना. भक्तीन थंग ज्ञान येता आणि ज्ञान जायना पडटा थंग भक्ती उद्भव जाता. ज्ञानजन्य हें कोण केलें? ज्ञानेश्वरान. तांकां पयलीं ज्ञान जालें जाल्यार ज्ञान जायना पडे तांकां भक्ती रुपी नामदेव मेळ्ळो आनी भक्ती उदय आयली, कृष्ण भक्ती. तांणी इतले प्रेमान केलें तें. तर आतां आमी हांगा 9वा दशक चल्ला आमगेलो दासबोधाचो. तरी तांतुलो 6व जालो गुणरूप निरूपण. हांगा अशीच अख्खा वेळ न्ही हांगेलें म्हळ्यार ह्या दशकांतूच हें असं की प्रत्येकाक आमगो तसं की जगांतू ज्ञानाची दृश्टीन पळोवचे जाल्यार फक्त 2 कॅटेगरीज असतात. एक ज्ञानी. ज्ञानी म्हळ्यार कोण? पांडित आशिल्लो न्हय, सगळें शिकिल्लो, कितली तुमकां डिग्री आसा ती, तो ज्ञानी न्हय. तरी अध्यात्माचे आत्मज्ञान कोणा जालें तो ज्ञानी. एक आत्मज्ञान जाल्लेलो आनी दुसरो आत्मज्ञान जायनाशिल्लो तो अज्ञानी. जाल्यार आत्मज्ञान जायनाशिल्ल्या लोकांचो न्हय 2 प्रकार असतात. एक प्रपंचान शिरकलेलो आसता, दिश चुकलेलो, आनी दुसरो आत्माभिमुख म्हळ्यार म्हगेलो देहभाव वचका आनी म्हाका आत्म्याचें ज्ञान जावं का ह्या ओडीन मुखार मुखार वतालो तो तो गुरूंगल शोधांत आसता. ताका जेन्ना सद्गुरू मेळटा त्या वेळी तागेले मस्त प्रश्न असतात. जाल्यार मस्त ताका पाप अज्ञान तो ताका स्वताक अनुभव ना म्हणना पडे सहज सामको कसो दिसने जे आमी पळयता ती जे अनुभवा येता पंचज्ञानेंद्रियांनी जे स्पर्श करूं जाता. आतां गुलाबा फूल घेतलें दिसता, गोमटें दिसता, ताजें आकर्शण दिसता. ते माळ घातले आमी गोमटी दिसता ती, कारच्यान पळयलें ते गुलाब दिसता, ते हातान धरू जाता, ताजे कांटे थंय तोपता ती, प्रत्यक्ष फील जाता आमकां आनी तें ना जाता. तरीके जेन्ना आसता तेन्ना आमकां आनंद दिवन वता न्हय, वय की न्ही. तरी हें जें आसा हेंच खरें. आमगेले आवज बापूस कितले प्रिती करतात आमचेर, तांकां नित्य म्हणचे वे ना बा तशें करचें ना. त्या वेळी तुमी कसले सांगतात मगल संदेह तो प्रत्येक तांगेले हें आसतात. तर नाना नमन्याचे प्रश्न त्या अज्ञानी मनुश्या गेल्या. आत्माभिमुख जो आसा अज्ञानी तागल मनान नाना प्रश्न असतात. आनी दुसरो जो प्रपंचान शिरकून पडलेलो आसता तो शिरकलेली खिच्ची लोची फणसागरे खावच्यान तूं दंग आसता. आंगा सगळें ताजें हें चिकट लागिल्लें आसता जाल्यार तांतू खूश आसता तो. दुसरो तशी न्हय, ताका ज्ञान जाय म्हणून तो सद्गुरूंग शोधांत आसता आनी मेळना पडसूं न्हय आपणाक नाना प्रकारचे संदेह तो विचार घेता, प्रश्न विचारता, भीड करना. हांकल जाता, भीड मस्त जाता. तर तशी ते प्रश्न विचारा ती म्हणून सांगिल्लें. तर आतां आमी पयलें हें एक करुया कड्डेरी 2 प्रश्न आयल्या ती, त्या नंतर आमी ताजे उत्तर सोदया. कळ्ळें न्हय. तर हांगा प्रत्येकाल मूळ स्वभाव ज्ञानमयच आसता की न्ही. अज्ञानी ज्ञानी 2 प्रकार असतात वय. जाल्यार भितर आत्मतत्व बशिल्लो आसा, आत्मा आसा. आत्मा आमगेलो देह चालयता न्ही, आत्मा ज्ञान स्वरूप आसा. कळ्ळें म्हळ्यार परमेश्वर. आनी हांगा एक सांगचें हें आसा, एक क्वेरी हांगा आयिल्ली आमगेले हातूंत प्रश्न म्हळ्यार तांगेलो प्रश्न हो आशिल्लो की देह पडटा. हांव लास्ट टायम सांगलें म्हणाल ती की देह पडना पडे आत्म भायर पडटा, अंतकरण आत्म्या घेवन भायर पडटा म्हणून. तर तांगेलें म्हणणें आशिल्लें अंतकरण आत्म्या घेवन भायर आत्म थंयच आसता. त्या शरिरांत आत्म तरीके आसता, जड जाल तरीके तांत आत्म आसता म्हणून.
हांगा हें क्लियर करचें की देर आर 3 कायंड्स ऑफ थिंग्स इन द होल ऑफ द युनिवर्स. युनिवर्स न्ही, परब्रह्मांतूच सगळें विश्वांतू एक जड असं म्हळ्यार आमकां जें जें दिसता चराचर तांतूंत जें जड चेतन रहीत जें आसा तें जड, तें हाल्ले शिवाय हालना, कसलें जायना. तांतूं चेतन केन्ना येता, तांत तुजें आत्मतत्व येता. आत्मतत्व खंय थावन आयलें, मूळ मायेन थावन आयलें. तर मूळ माया ही ब्रह्मांडांतले वायुस्वरूप ती सगळे चलयता. लास्ट टायम आमी तें घेतलें. तांतूं थावन गुणक शोभिणी जावन 3 गूण निर्माण जाले, तें घेतलें पळय की न्ही. आनी तशी त्याची ताजे एक अंश रुपाने ती स्वताची मूळ माया आत्मस्वरूप जावन आमगेल्या हातूं देहांत प्रत्येक देहांत तीच आसा. ती कार्य करता, ती चंचळ आसा, पण ती ज्ञानस्वरूप आसा. आनी तिका इतले बेगी तरी अंत बिलकुल ना, बिलकुल ना, ती मरना. जाल्यार तिका एक ओड आस म्हळ्यार ती शेवटी ती परब्रह्मांतान आयल्या. तरी कल जालें एक जड एक चंचळ, आनी जड आनी चंचळ विलीन जाल तरके एक जे निश्चल आसा परब्रह्म तें जशीची तशी आसता. तशी देहांतान जेन्ना प्राण वता म्हणटात, मर्त मनुष्य देह दवरता तावळी अंतःकरण भायर पडता आनी आत्म्याक घेवन भायर पडता. तें अंतःकरण म्हळ्यार कसलें, तरी आमगेल्याच मना वेले संस्कार. मन 2 नमुन्याचें आसता. मन एक मन आवसुगल पोटांत तूं चेडूं कन्सीव जावंच भितरी त्या त्या रक्ताचेर आवसूल रक्ताचेर त्या चेडा गेले संस्कार रुपी मन तयार जाता. ताका बहिर्मन म्हणटात. बहिर्मन तें बहिर्मन सगळें ताका भायर आनी अशें दिसता. आनी दुसरें अंतःकरण म्हळ्यार एक 6वे 7वे म्हयन्यार हालत गो पोटांत तूं म्हणटात. तो सगळ्यांक बायलांक जे जांक चेडूं जालें तांकां अनुभव आसा. पोटांत हालता तांकां मात न्ही, तें बापसून सुद्दां पोटार कोणें पोटार हात धरल्यार फील जाता हालचाल. म्हळ्यार जेन्ना ती हालचाल जाता, चलन वलन सुरू जाता, तें आत्मतत्व तें अंतःकरण आत्म्याक घेवन भितर येता. तें आनेक मन, तें परपेच्युअल सक्सेशन. ताका पुरे संस्कार वचून शिवाय तो आत्म फ्री जायना, आत्म फ्री जायना. आनी जेन्ना आमी मरतात म्हळ्यार देह दवरता, श्वास वता, श्वास वचून की तो जिवात्म आसा न्ही, आत्म्याक जीव म्हळ्यार हें प्राण मेळटा, प्राणवायू. समजा रामतत्व आसा, आत्मतत्व म्हळ्यार रामतत्व आसा, आनी ताका प्राणवायू म्हळ्यार हनुमंतू येवन ताका नमस्कार करता आनी सगळो तो श्वास प्राण दिता प्रत्येक पंथा. आनी तावळ नव चैतन्य येता, ताका जीवात्म जाता. जीवात्म जाता. जाल्यार जीवात्मा आनी शिवात्म दोनी खरें एकच. जाल्यार आमी क्षुद्र म्हूण स्वताक लेखल्यार आमी जीवात्मा. आमी व्यापक दृश्टीन पळयल्यार कोणा आत्मज्ञान जाल्ल्यां की आत्म्याचें रियलायजेशन जाल्यार हांव आत्मस्वरुपाची, हांव फ्री आसा, हांव म्हाका कोणें बांदलं न्ही, हें प्रत्यक्ष कोणाक ज्ञान जाता की ताका तो अनुभव येवच भितरी तो आत्मस्वरूपच जाता. आनी तो आत्मस्वरूप जाल्लो की ताका सगळे कडेन आत्मस्वरूप दिसता. तें मूळ मायक प्रत्येक एकल्यान ताका आत्मस्वरूप दिसता. तें मंगलवारीची तें म्हणना पड कोणालो द्वेष ना, दंभ ना, हें ना तें ना, सगळ्यांक सेव करून उपकार म्हूण न्हय, तरी मगलेची अवयव हांव धुवून घेता. तशी दुसऱ्यांक तो न्हाणयता, सान बुरशी चेडवां न्हाणयता, आनीकल करता, सगळ्यांक शिकोवच्या पळयता. खंय वचून कितलें काम करूं जात मदत करची तितलें सगळ्यांक खंय करता. निरपेक्ष भावान कसली अपेक्षा करनासतना केलें म्हळ्यार त्या ज्ञानस्वरुपाक ताका कळटा की जें मगल हांत आसा तेंच तांगेल्यान प्रत्यक्ष ताका दिसता आसता. सो ही कॅन रियली एन्जॉय लायफ. कळ्ळें. आनी दुसरो जो आसता ताका हें कळना, ताका कितें आनी ताका शंका, तो जीवात्मा. तरी ताजेरी बाकी संस्कार आसतात. आमी देह धरतात ते पुरे संस्कार वचका ती म्हळ खातीर घेतात, आत्म्या वेले संस्कार वचका ती म्हूण, आनी ते काडचे खातीर ताका एक्सेस आसता आमगेलें बहिर्मन. तरी शांत बसली मेडिटेशन केलें तरी कल जाता गो तसो त्या नामस्मरण ते भितर पावता तावळ इवॅपरेट जालेली वारी. जशी एक आयदनान मस्त उदक आसपा तांणी ते तुरटी फिरयली एलम,
फिरांच भितरी तशी जर दवल थंड तो चिक्कोल मुळा बसता हांग उपराटी जाता. नामस्मरणात तुरटी फिरायली 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 की शांत जात वय. जर त्या वेळा भितरले जे वाईट संस्कार असत ते भायर पडून भायर वतात विचार रूपाने. तर ते नाम घेतना जे विचार आमगेल्या मनात येतात ती हां त्या वेळार आमी अयो अशें कशें विचार आयले म्हणचे ना, वचत ते मागीर तितलें आमगेलें अंतकरण खाली जाता, संस्कार कमी जातात, हलके जाता आनी आमी त्या परब्रह्मांत विलीन जावच्याक आमी एक लायकी आमगेली तयार जाता. ते कशें करचें हें सद्गुरू शिकयतात. ते सद्गुरू कशें हें करचें तें आमकां आतां सांगलें. ते शिकयतात कोणाक स्वता आत्मज्ञान जालें की तेच करूं शकतात. आनी आत्मज्ञान जाल्लेलो मनुश्य म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें म्हणना. गेलपण सांगिल्लें एक लोभी मनुश्य तो एक सम धना मागशी जाता लागता. इतलें तें धन मेळोंक धांवता 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 एक वेळ अशी आयली की तो धनस्वरूपच जालो. समजा तो धनच जालो. धन जायना पडे ताका लोभ हो स्वभाव गेलो न्ही, तो धन जालो. हां धनांतूच मज्जीत जालो. तशी कड्डेरी त्या धनाक दुसरे लोक एट्रॅक्ट जातात आनी तो वांटो सुट्टाक नाले आशिल्ले तशें जाता. तो वरनाची कळ्ळें. लोक येतात ती लुट्टून व्हरतात. गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे, मुखी राम नाम गारे, मुखी राम नाम गारे. आनी कोणे तुकारामान सगळें जे धान्य आयिल्लें इतलें दुश्काळ पडलें तरी के नेक्स्ट इयर इतलें धान्य आयलें सगळे लोक खुशीचे. पुरे ती बायलांनी इतली खुशी जालेली ती दळू बशिल्ली सगळे काणटान पुरे वांटून घालें. ये याती व्हर आती. तशी नमुन्याचे हें जाता दानी वृत्ती जाता तो सद्गुरू. तर पण जो अज्ञानी आसत ताका हें कळना. म्हाका दिसता तेंच खरें. तेमी ती ताका नमुन्या प्रश्न येतात. पहिलो प्रश्न एक समाजसंतांनी विचारलो की सामाजिक विषमता कल खातीर दिसून येता, कल न्ही ती जाता म्हण. हॅव्ज आनी हॅव नॉट्स कल खातीर म्हण. तावळ ताजें उत्तर कल दिलें समर्थांनी की तुमगेले गुणांत विशमता आसता. हां तेमी थोडे लोक शिक्षण घेतात थोडे लोक आळशी आसतात ती शिकना ती आयत बसून खाता ती तांकां लय करचेच ना. आनी थोडे लोक धडपड करून गरीब लोक सुद्दां शिक्षण घेतात आनी कड्डेर तांगेली परिस्थिती सुदारता. हॅव नॉट्सांत आनी हॅवजांत येतात ते श्रीमंत जातात ती. खंय हांतू ऑफिसांत लागतना सिपाय म्हणून जाता ती कडे मॅनेजर पदवी थंय वता ती. आमी पळयलां प्रत्यक्ष तशें जाल्लेलें. हां कशी तांगेले क्वॉलिफिकेशन्स वाडयता ती ताजे खातीर कश्ट करता ती. एक जाग्यार एक वेवसाय काण दिल बा तांकां तकले डेवलप करनी काण दितले काण दिता डेवलप करचें तांकां स्वता करका न्हय. कल्लें ना त्याची आशिल्ल्या पोजिशनाचेर 50 वर्स त्याच पोजिशनाचेर त्याची प्रॉब्लेम तीच गरिबी इत्याक कल्लें म्हळ्यार करना ती मना पासून म्हणून कळ्ळें न्हय. तें एक जालें. तेमी ती लोक म्हणटा यो तागेलें प्रारब्ध वायट मगल प्रारब्ध म्हाका कले मेळ्ळी ना प्रारब्ध बिरब्ध कले ना. तुमी स्वता प्रयत्न करका. साक्षेप म्हणटात ताका. साक्षेप म्हळ्यार प्रयत्न करचे आनी सापेक्ष म्हळ्यार अपेक्षा दवरून करचे. अपेक्षा दवरका की आपणाक परिस्थिती बरी जावंका म्हूण. कळ्ळें. असेल माझा हरी देईल खाटल्यावरी म्हणून अशें करून उपयोग ना. थंयच व्हरतात तेमी सामाजीक विशमता हें आसता. कडेरी तुमगेले बुद्धीचो विकास कोण करचो स्वताच करका न्ही. शिक्षण घेवका प्रयत्न करका ते कितले करतात हाजेर अवलंबून आसता. कडेन दुसरो प्रश्न तेच जालें निराकरण जालें. त्या राजकारण्यांगेले माथ्यार घालना खातीर दोश तुमगेलो आसत समर्थांचा तुमगेलो स्वता गेलो आसत. स्वताचेर चिके दोश घेवच्याक शिकका ती आनी तांकां भायर पडा ती. निद्रा आळस दुश्चितपणा हे मूर्खपणाचे लक्षण मूर्खाचे लक्षण ते सोण घाला ती. उत्तिष्ठ वरा निबोधयत म्हणून सांगल्या. तशी विवेकानंदान म्हणलेली वरी तुम्ही तूच स्वताचा शिल्पकार जीवनाचा. कडे दुसरो प्रश्न तो एक जालो की दुसरो प्रश्न येता दुसरो जालो की तिसरो प्रश्न येता. हें सहज असं इत्या म्हळ्यार आमकां जें दिसता मूळ कल्लें आमगेलें जें दिसता तें आसना आनी जें दिसना तेंच खरें आसता. कोण विश्वास दवरतले.
ह्या कलियुगान तू कोण विश्वास दवरतले जे कले दिसना खरें म्हळ्यार व्यवहारान सुद्दां अशें आसता. आतां आमकां वीज दिसना जाल्यार ती आसता न्हय, तर विजेन कलकल केलें तें कळटा. तशी हें दृश्य दिसता पळय तें खरें न्हय, कळ्ळें. उत्पन्न जाल्यान ताका हें आसा जाल्यार मूळ माया ती खरयता, ती दिसना जाल्यार ती आस, ती विजेवारी आत्मतत्व आस. तें आमगेले इंद्रियां मार्फत सगळीं कामां करून घेता. तें आत्मतत्व भायर पडना पडटा कल जालें, मड जालें, व्हरून लासून घालता ती. हां, तेमी ती आनी तें अंतकरण ताका घेवन भायर पडटा. तर आसतनाचे आमी अंतकरणात संस्कार घालोवचे खातीर एखादो देह सोदता. भायर पडली की ताका पाप त्या आत्म्याक, त्या अंतकरणाक देहा शिवाय कले मिडियम आशिल्ले ताका कले कार्य करूं जायना म्हूण तें मिडियम सोदता. आनी हें जें आसा तावळ सांगिल्ले वरी जे वायट विचार, वायट संस्कार आसा ती नामस्मरणाने जशी उदकांत चिकोल मुळा बसता की हांगा तशें न्ही. हे संस्कार भायर पडून मनांत बहीर मना वाटें भायर पण वतात आनी तितले आमी हलकी जातात. जाल्यार जे घडये 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 विचार करतात की ते अंतर मनांत वचून बसून तांचो आमगेलो स्वभाव जाता. स्वभाव म्हळ्यार स्वतागल भाव, भाव म्हळ्यार कळ्ळें स्वभाव. आमी कशी वागतात, आमगेली वर्तणूक कशी हें तांचेर आसता, कळ्ळें न्हय. आतां हें चिकी आउट ट्रॅक जालें तर हें कळचें म्हत्वाचें आसा. इत्या म्हळ्यार जें जड तें जड, जड चलयतले तें चंचल जाल्यार मस्त शक्तिमान शक्ती. ते शक्ती ताका तत्व म्हणटा ती, तत्व म्हणटा ती. देवील तत्व, ईश तत्व, परमात्म तत्व, राम तत्व हें सगळें आसता. तरी तांतन जी मूळ माया आयल्या तिला मस्त शक्ती. त्या मूळ मायेक कोण ईश्वर म्हणटा. ईश्वर गुरु आत्मेती मूर्ती भेद विभागिने. ती शक्ती, ती जाणीव सन्न मुई येन थानो हडड हस्ती थाई आणि मनुष्यांत थाई. आणि ती जाणीव सगळ्यात जास्ती कोणाचेर अवलंबून आसता, आमी कितले वापरतात ताजेर. मनुष्य ती जास्ती वापरता. हां, आणि ती मूळ माया रात्री जाता दिवस जाता सगळी ती कंट्रोल करता. म्हळ्यार चंद्र सूर्य तारे दोन सगळी ती कंट्रोल करता, ती कंट्रोल करता. परब्रह्म कसलेंय करना, तें निश्चळ अशी. आणि हें चंचल जाल्यार सर्व शक्तिमान, ताका शक्तीचेर पुरे ब्रह्मांड चलता. आणि तीच शक्ती अंश रुपान आमगेल्यांत आत्म जावन आसता, आत्म जावन आसता. आणि इतली ताजी ताकद की त्या हांतू आसूं अंतकरणा भितर आसून सुद्दां ते सगळे आमगेले तना मनाक ती चेतन दिता आत्मशक्ती. त्या आत्मज्ञान आमी करून घेवंका म्हळ खातीर सगळें हें. तरी हांगा दुसरें जालें तर पिंड आनी ब्रह्मांडांतू कल्ल रिप्लिका म्हणटात. कशें तें ब्रह्मांडांत अशी पिंडांत पुरे येतवे अशें हो एक प्रश्न जालो एक समासांत. तर तांणी सांगलें एक्च्युली पळोवचें न्ही, कोणालो देह पळोवचें न्ही. आतां गुरूंक गेलें चरण धरी म्हळ्यार एक्च्युली वचून पांय धरून सोडचें ना, तूं खंय वचूं नाका, पांय धरून पडतलो मग तो. तशी करतात तांकां चमकत ना ना तूं म्हाका आत्मज्ञान करून दितोच तुका पांय सोडना म्हणून पांय धरून घेवन सरकता वचूले तागल म्हापशी. दॅट इज नॉट द वे. पांय धरचे हाजेर अर्थ कलो की ते कशी चमकता ती, ते कशी शिकयता ती, तांचेर पावलार पाऊल घालून आमी चमकूंचे तें करता. तशी तांणी सांगलें हें तत्वरुपान पिंड आनी ब्रह्मांड एक आसा. तुमी प्रत्यक्ष वस्तू पळोवं नाका ती. तरी पंचमहाभूत तांत पिंडान जे आसा तें ब्रह्मांडान जे आसा तेंच पिंडांत आसा. तें लास्ट टायम एक्सप्लेन केल्लें. कडेरी गुणरूप, गुण आनी रूप त्रिगुण आयले. मूळ मायेन थानू गुणमाय जाली, तांतू थानू त्रिगुण आयले. हां, ते त्रिगुणान कलकल आशिल्ले ओंकार रुपाने ते त्रिगुण भायर पडले. तांतू प्रचंड शक्ती आसा, तांतू प्रचंड हें आसा तेज आसा. आनी नाद आसा, व्हड नाद आसा. नादांत सप्त स्वर जाले आनी त्रिगुणांत कल जालें ताका निरनिराळ स्वभावाक रंग आसा. त्या रंगाचे और दिसता तेवें सांगिल्लें. गुणरूप कळ्ळें न्हय. तर ते सगळे 3 भाग तांचे आसात. आनी तांतून विविध रंगी वसुंधरा तयार जाली घुमटीची घुमटीची. जाल्यार परब्रह्म आशिल्लें तशेंच हे सगळे खेळ कोण करता, मूळ माय करता. मूळ माया म्हळ्यार परब्रह्म न्हय.
मूळ माया ही चंचळ, मूळ मायाची हो जो असं कोण अंश तो आत्मरूपाने मूळ माया प्रत्येकांत वचून बसल्या आणि तीच चलयता. तर त्या दृष्टीने ताजे सुद्दां आमी पळयलें तें आतां परत पळोवया आमी 7वं दशक आमी हांगा वाचूं घेवया. हां समास 7व्याचे थोडे लास्ट टायम अर्ध जाल्लेले वय की न्ही, तरी थोडे महत्वाचे आमी वाचच्या. तर तांणी सांगलें हें जें येवन बसता आत्मतत्व किंवा हें अंतकरण जे भितर येता तें सूक्ष्म आसा. तर स्थूळ म्हळ्यार आमगेलो देह. तर त्या अज्ञानी मनुश्या गेलें त्या साधका गेलें गुरून सांगल्या, समर्थान सांगलें कल्ल शंक चरडा पूर विचार घे. कल्या म्हळ्यार संदेह घेवन आमी परब्रह्मांत विलीन जावचे जायना. ज्यो शंक आसा ती विचारा ती ताजें निवारण करून घे. तशी तांणी पयलीं सांगलें आदी स्थूळ आहे एक, तरी मग अंतःकरण पंचक जाणतेपणेचा विवेक स्थूळा करिता. तैसेची ब्रह्मांडे वीण काही मूळ मायेसी जाणीव नाही. स्थूळाच्या आधारे सर्व ही कार्य चाले. म्हळ्यार आमी हातन देहान सगळं करतात न्ही काम, वय की न्ही. तर स्थूळाची जायनाशिल्लें तर अंतःकरण खंय राबतलें, ताका जाग आसवे राबूक. ते एक पण भायर पडना पण देह सत्वय. पण अगदी पयली कले नाशिल्ली बा. त्या वेळार पयली देह जाल की पयली मूळ माय जाली. हां, तर हांगा समर्थान सांगलें की जशी प्राणी कीड पयली जाले कडे किड्यांनी आपापणाल घर करूं सुरू केलं. कोळी म्हण तो एक हें आसता कीटक, तो स्वता आंगान तंतुकंठ जे कोळिश्टक करता आनी तांतू तो राबता आनी तांतू कोणें प्राणी शिरकल की ताका खाता. तशें करून तागेल पोट हें जाता. हां, तशी आधी प्राणी ते होती मग घरे निर्माण करती. हे तो प्रत्यक्ष प्रचिती सांगणे न लगे. हां, तरी कड्डेरी आतां श्रोत्यान तें जालें तें ताका पटलें की सूक्ष्म पहिले आधी सूक्ष्म जाण मग स्थूळ होते निर्माण. येणे दृष्टांते प्रश्न फिटला श्रोत्यांचा. एक प्रश्न झाला, अनेक प्रश्न आलो. आता श्रोता पुसे आणिक जी आठवले काही एक जन्ममृत्याचा विवेक मज निरोपावा. कोण जन्मास घालतो कोण मागुता कोण जन्म घेतो. तर मी तागल म्हणणे कले की कोणाकय जन्मच ना, जन्म ना. तुम्ही म्हणता की जन्म घेते वासना, परंतु परी ते पाहता दिसे ना धरिता नये. धोरू जायना दिसना कल्लेना. हां, वासना कामना आणि कल्पना हेतू भावना मती नाना अशा अनंत वृत्ती जाणा अंतःकरण पंचकाच्या. असो हे अवघे जाणीव यंत्र. जाणीव म्हणजे स्मरण मात्र. जाणीव म्हळ्या कल्लें की हालचाल जाणीव केन्ना जाता. हवस अशी हवस ती दिसना पण ती आस दिसना. ताजी जेन्ना हालचाल जाता तें प्रवाही जाता त्या वेळार ताका वायू म्हणटा ती जाणीव ती आमकां फील जाता. जाणीव म्हळ्यार फील जावचें. फील मनाक फील जावचें, शरिराक फील जावचें. काही गोष्टी शरिराक आतां वायू फिरता सुख जाता, थंड वार येता कळटा आमकां आनी तो वार व्हांवन हाडटा ताजी कलकल व्हांवन हाडटा, सुगंध व्हांवन हाडटा, दुर्गंध व्हांवन हाडटा. ताजी सुद्दां जाणीव आमगेल्या मनाक जाता. हे सगळं जाणीव आमगेल्या मनाक जातात वय की न्ही. तशी अवघे जाणीव यंत्र. पण जाणीव म्हळ्यार कल्ले शेवटी आमकां फील जाल्लें आनी ताजें स्मरण जालें. वयबा हें आस जाणीव जालें म्हळ्यार कल्लें वयबा हांगा कलकी आस हांगा वार सुटला न्हय हाजी जाणीव जाली म्हळ्यार ताजें स्मरण जालें की हव आस हाजें स्मरण जालें. त्या स्मरणाक नुसतें स्मरण करचें ताका जन्मसूत्र कशें लागतलें. तुमी म्हणटा ती जाणीव येमेती वासन येमेती जन्म येता हें येता. वासन म्हळ्यार नेमकें कल्लें. तें श्रोत्यान विचारलें वासन म्हळ्यार कल्लें. वासन म्हळ्यार ही अतृप्त इच्छा कामना कल्पना कळ्ळें. तर कल्पनेन थावन मनुष्य जन्मा कशी येता तें सांग कळ्ळें. काहीच नये अनुमाना म्हण ती जन्म घेते वासना, परी ते पाहता दिसेना ना धरिता नये. हां, देहो निर्माण भूतांचा वायो चाळक तयाचा. जाणणे हा मनाचा मनोभाव. जाणता फील जाता ते मनाचं भाव असतं. ऐसे हे सहजची घडले तत्वांचे गुंथाडे झाले. कोणास कोणे जन्मविले
कोण्या प्रकारे म्हाका कल्लें कळना तो सांगता म्हाका गोंधळ जाला मात कुंभ जालें कसले कळनात तुम्ही कल्ल म्हणटात तें हां तुम्ही म्हणटात हें सृश्टी हातूं अंतःकरण पयलीं तयार जालें तांणी घर केलें तांणी हें केलें देह पळोवन वता तावळे अंतःकरण भायर पडता आनी तें अंतःकरण कडेन दुसरें हातूं येता वासन्या रुपाने तें भायर पडटा हां आनी कडेन दुसरे देहा शोधांत आसता आनी तें परत जल्मा येता तरी तो म्हणटा ती वासन खंय दिसना न्ही आमकां अजिबात दिसना तरी हे पाहता दिसेना म्हणून जन्मची असेना उपजला तो येईना प्राणी येना मागुता जन्म कोणासीच जन्म नाही तरी संत संगे केले काही संत येता तिची जन्म मरणाचे हांथानू सोडोवच्याक म्हूण येता ती तर कोणाकय जन्मच ना म्हणटा तो श्रोता तर मी संतांनी करचें कल्लें ऐसा अभिप्राव सर्वही श्रोत्यांचा पूर्वी स्मरण ना विस्मरण मध्येच हे जाले निर्माण जन्मा येवच पयलीं आमकां कल्लें ताजें स्मरण ना मोर वचना पण कल जाता हाजें स्मरण वरना बरोबर आमकां आतां कळना कल जाता हां तेमी ती मध्येच हें शरीर जावन पडल्या अंतर्यामी अंतःकरण जाणती कळा भितर भितर अंतःकरण म्हूण तें आसा ती जाणता ते सगळं जाणता हां तरी हांगा ते सांगता ती सावध आहे तो स्मरण हां हांव जिवंत आस हांव बेशुद्ध ना शुद्धीर आस तोपर्यंत म्हाका सगळें लक्ष आसता हें मर काचकल्याक बेशुद्ध जाल्यार सुद्दां तुमगेलें सगळें विस्मरण जाता विकळ होताची विस्मरण आणि विस्मरण पडता मरण पावती प्राणी स्मरण विस्मरण राहिले मग ते देहास मरण आले पुढे जन्मास घातले कोणास कोणे कोण जन्मा घालता का मोरून गेला नाही तो आता कोण लाचून गेलो म्हणून जन्मच असेना आणि यातनाही दिसेना अवघी व्यर्थची कल्पना बळावली तर तो श्रोत्याला म्हणणे कलेस ही व्यर्थ कल्पना अस तर श्रोत म्हणता म्हणून जन्मची नाही कोणासी श्रोतयांची आशंका ऐसी मरोन गेले ते जन्मासी मागुते न ये आता मस्त फॉरेन सुद्दां तशीच तांगेली शंका आशिल्ली की थोडे थोडे धर्मान तशें आसा देर इज नो रिबर्थ म्हूण जे कल करचें आसता तें आत्तां कोण घेयाती जे उपभोग घेवचे आसा ती बरें वायट पुरे सुखदून खायाती लोकांक आनी सगळें हें बळकावन उपभोग घेयाती कल्या म्हळ्यार परत तुमकां दुसरो जन्म ना आनी ते उपभोगचे मेळचे ना हें एक मत आशिल्लें तशी ह्या अज्ञानी श्रोत्यांगेलें मत आसा जाल्यार हरकत ना समर सांगतात हरकत ना तुवें विचारलें नवें ताजें उत्तर आपण दिता वाळले काश्ठ हिरवाळे ना आनी तो सांगता की सुकिले काश्ठाक पालवी फुटवे ना पडिले फळ ते लागे ना तैसे पडिले शरीर येना जन्मास मागुते अरे तें शरीर जन्मा येना हां पण कल मागीर जन्मा येता अनेक उदाहरण त्या श्रोत्यांक मस्त उदाहरणं सुचता ती दृष्टांत वक्त्याक दित असतो श्रोता तो म्हणटा पळय मडके अवचिते फुटले फुटले ते फुटोनीच गेले तैसेच पुन्हा जन्मले नाही मनुष्य जन्मा येना येथे अज्ञान आणि सज्ञान सारिकेच झाले समान ऐसा बळावला अनुमान श्रोत्यांचे मागीर इतच शिरर जावचे कशी वागले तरी परत जन्म काही याना अशी जर जाल्यार जन्म मृत्यूची फेऱ्यान शिरकता ती ते कोण शिरकता कशी शिरकता अशी कले आसचे ना फुकट कलेपणी बरयल्या अशी श्रोत म्हणटा हें सगळं अनुमान कले ना कल्ले आसचे ना तर ताणें कल केलें तेमी अज्ञानी आनी सज्ञानी सगळे एकच गदा घोडा एक लेवल 12% तशी हां तर हांगा तांणी त्या श्रोत्या गेले हें वर्णन वाराकांत म्हूण एक कवी आशिल्ले तर तांणी भोग आमचें वर्णन केलें जितकी डोकी तितकी मते जितकी शिते तितकी भूते कोणी मवाळ कोणी जहाल कोणी लठ्ठ तर कोणी मठ्ठ कुणी ढिले तर कुणी घट्ट कुणी कच्चे कुणी पक्के सब घोडे 12% तशी सब घोडे 12% काय अशें श्रोत्यान केलें आत हांगा बघता हां श्रोत बाळा तुका सांगून जाल्लें सगळें आत मगल ऐक वक्ता म्हणे हो ऐका आतां आमी सगळ्यांनी आतां वक्त सांगतस श्रोत्यान सांगिल्लें जाल्लें जाल्यार आमी हें कान दिवन आतां आयकूंक आमगेल बरेपणा खातीर वक्ता म्हणे हो ऐका अवघे पाषांड करू नका गोंधळ घाल नाका ती
सावध होऊन विवेका अवलोकावे, योग्य विचार करा ती. तर ते सांगतात ती, प्रयत्ने विण कार्य झाले, जेविल्या विण पोट भरले, ज्ञाने विण मुक्त झाले हे तो घडेना. ज्ञानी झाल्याशिवाय ताका मुक्ती मेळना. ज्ञान केल्ल्याचे हांव मुक्तच आसा हें ज्ञान, हाजें रियलायझेशन आस भितरची जाल्यार प्रत्यक्ष ताजो अनुभव तांतू म्हणजे तें ज्ञान रूप जावचें, आत्माच हांव जावचें, तें ज्ञान. तें जाले शिवाय मुक्त जाले हे तो घडेना. आता स्वये आपण जेविला त्यास वाटे लोक धाला, परंतु हे समजताला घडिले पाहिजे. आता हांगा समर्थ ते पाप ज्ञानी लोक तशें कोणें करना ती, पण ज्ञानी जाल की ताका कण वय आसता. पण तांणी अशें एक हायपोथेटिकल केस दिलें की तो पाप अज्ञानी आसा म्हणून ताका हीन करून वागो नाका ती, पाप तागलें. आतां तुमी जेवन बरें करून पोट भरून घेवन बसलें ती, तावळी बाकी सगळ्यांक पोट भरलें अशी तुमगे समज जाल वे, तुमकां आत्मज्ञान जाल्लें तर सगळ्यांकय जावं तुमकां कळटा ताज्यान तूं आत्मा आसा म्हणून, आत्मज्ञान ताज्यान तो मंगलबारीच परमेश्वर तागेलो हांताचो हें तुमकां फील जाता जाल्यार ताका जायना न्ही. तर तो अजुनी उपाश आसा. तर हे म्हणटा ती, स्वये आपण जेविला त्यास वाटे लोक धाला, म्हळ्यार लोकांगेलें पोट भरलें, परंतु हे समजताला घडले पाहिजे. सगळ्यांकय जेवणां मेळका तावळी सगळ्यांगेलें पोट भरता, एकल्याने जेवनू सगळ्यांगेलें पोट भरना. तरी हांगा एक पंत देह धरून आयल की थोडे देहाचे एक हें आसता ती रुल्स आसा ती ताजे प्रमाण करका लागता. पोंच्या वचुलो, पोहणे शिकला तो तरेल, पोहणे नेणे तो बुडेल, येथे ही अनुमान करील ऐसा कवणू. आता पोंच्या वतलो आणि पोंच्या यानातील पोंच्या कळतलो तो वचून एक्सपर्टली स्विम करता, सगळे कडेन वता. आणि पोंच्या यानातीलय कितले जाणांक जीव चौपाटीर वचून हें करतात, उडाण टपूशे भोंवन वता ती, अक्षरशः मोरून वता ती. पोहणे नेणे तो बुडेल, येथेही अनुमान करील ऐसा कवणू. आणि तसल्याक जे व्हांवन वता आसता तशा काडू वचूले सुद्दां एक दोन जाण मरतात तशी, म्हळ्यार ताजो फोर्स इतलो आसता. तशी तेमी ती कल करका, पोहणे शिकला जो तरेल, पोहणे नेणे तो बुडेल, येथे ही अनुमान करील ऐसा कवणू श्रीराम. तैसे जयास ज्ञान झाले ते ती तुकेच तरले. कोणाक आत्मज्ञान जाल्ले की त्याची तर्ण गेले, म्हळ्यार तांगे संस्कार बंधन तुटलें, अंतःकरणाचे फुटबॉलाचे संस्कार गेले, ज्यांचे बंधन तुटले तेची मुक्त. आता तांगेले अंतःकरण भायर पडता मरणा पडे, अज्ञानागेले अंतःकरण भायर पडता आणि ज्ञानी मनुष्यागेल सुद्दां अंतःकरण आत्म्याक घेवन भायर पडता. जाल्यार त्या अंतःकरणा संस्कार गेल्लेली मिती ज्ञानी जो आसता आत्मज्ञानी मनुष्य तो ताबडतोब परब्रह्मांतूच विलीन जाता, मज्जीत जाता तो त्या सगळ्या हातून. जाल्यार अज्ञानी आसा न्ही तागल आत्म आसा तो ते भितर शिरकलेलो आसा. जाल्यार तुमी जर म्हणलें एखाद ज्ञानी आसा, तांकां म्हळें मोकळा म्हणे नाही बंधन आणि प्रत्यक्ष बंदी पडिले जन, त्यांचे कैसे समाधान ते तुम्ही पहा. तांगें समाधान कशें जावचें, तर तांकां आमी शिकोवंका, आमी तांकां ज्ञान करून दिवंका, म्हळ्यार आमी खरें. आमकां नुस्तें ज्ञान जालें आनी आमी आराम बसलीं, ज्ञानी आराम एक जाग्यार बसली, पंगुवत म्हणटात तशी. कल म्हणटा ते, आशा नामास्ती काचित आश्चर्यकर शृंखला, तया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठंती पंगुवत कर. तशी ते आशे नातिले म्हळ्यार अपेक्षिकले कर नातिले पंगुवत बैसून रावता, तशी बैसून रावची न्ही. आत्मज्ञान जाल्लेले गुरू सांगतात, सद्गुरू सांगता ती, तुमी दुसऱ्यांक सेवा करा ती, तांकांय पोंच्या शिकया ती. नुस्तें कशी ते लोक बुडता ती म्हणून गंमत पळयता बसचें न्ही. तुमकां कण वचका, तुमी दुसऱ्यांगेले नेणे दुसऱ्याची तळमळ, ते मनुष्य परदुःख शीतळ, तैसाच हाही केवळ अनुभव जाणावा. जयास आत्मज्ञान झाले तत्वे तत्व विवेचिले, खुणेसी पावताच बाणले समाधान. तरी ताका समाधान जाता, पण तान्ने अशी बैसू नये, परदुःख शीतळ म्हणून आरामान बैसू नये, तान्ने काम करका. हीच तागल साधना, हीच साधना. म्हणटात न्ही की सिद्ध पुरुषान साधन केल्ल्या करका, तागल सिद्धागल सुद्दां साधन केन्नाय मनशाल कंप्लीट जायना. साधन म्हळ्यार शेवटी केल्लें, नुस्तें एक
दोन जपमाळ जपले ती ताक साधन म्हणना ती त्यान जाई इन द नेम म्हूण जाई जाल्यार बाकीचे एक तासभर बसली ध्यान केलें बाकी 23 तासाच कल्ले 8 तास निद्देन वचले तरी 15 तास वरले 15 तासान तुम्ही कसले करतात ती साधना ती साधना. तरी ज्ञाने चुके जन्म मरण सगट बोलणे अप्रमाण. हां तरी सगळ्यांक एकल्याक तोलचें हें बरोबर न्हय. ज्ञानी अज्ञानी हांक एकल्याक पण तांच्यान सुद्दां देव आसा तांकां हक्क आसा तांगेलो तो उपजत हक्क जन्म मरण जन्मसिद्ध हक्क आसा की आत्मज्ञान कोण घेवंक हक्क आसा तांकां जाल्यार ते वाट चुकले ती तांकां तांकां हांसता बसकी परत दुख्ख सितळ म्हूण तांकां पळयता बसकी बुडतना की तांकां मदत करची. हां आनी खरे जे आत्मज्ञानी जाल्लेले आसता ती ते म्हणनात आत्मज्ञानी आसा ती पण ते सगळे नमन्यान कितलोय स्वताक त्रास जावं तांकां लोकांक उपदेश कोण 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 तांणी बेजार सारके तांकां ताण दोन हाडून या आयकया ती समर्थांनी अशी सांगल्या तशें सांगल्या आमी हें करया तें करया अशी करया तशी करया हें तुमकां जमनावें तर तें करात तें जमनावें हें करात अशी कोण कोण पळय हांगा खड्ड आसा तुमकां हे प्रॉब्लेम आयल्यार अशें करूं जाता त्या प्रॉब्लेम आयल्यार अशें करूं जाता विचार आयल्यार तांचेर कल करचें. लोक बाकी जाण तांगे स्वभावाचो आमकां त्रास जाता सो हाव टू प्ले प्रोटेक्टीव ताची सगळे नमुन्याचें मार्गदर्शन तो आत्मज्ञानी मनुश्य करता आनी करता ताणें म्हळ्यारच तो संत आनी तो सद्गुरू कळ्ळें. बोलण्या सारखे चालत आहे नुसतें हें कोण बसचें न्ही तरी ताणें प्रत्यक्ष घड पल 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 चंदन झिजे तो वरी ताजो सुगंध येनाका तशी देह झिजयता ती. हां सगळे देह धन तन मन धन सगळे झिजयता ती तळमळ तांगेल तळमळ आनी अज्ञानांगेल तळमळ विंगड आसता. तांगेल तळमळ केल्याक यो देवा इतले आत्मस्वरूप तुमच्यांत आसा जाल्यार तरी तुमी दुख्खी कल्ल्याक बा म्हळ्यार ही एक तळमळ तुमकांय सूख मेळका तुमकां आनंद मेळका हांव मेळोवन दितां ही तळमळ. हां तर ज्ञाने चुके जन्म मरण सगट बोलणे अप्रमाण वेदशास्त्र आणि पुराण मग कासयासी. तर जन्म मरण नाची म्हळ्यार वेदशास्त्रान दिल्ल्यान जन्म मरण आसा तें कल्ल्याक आतां फॉरेनांतले म्हापशी तावळ सांगिल्ली वरी किरकी धर्मांत अशी नो रिबर्थ म्हणटाले जाल्यार आतां इट इज प्रूवड बाय द सायकॅट्रिस्ट एंड ऑल तें लायफ रिग्रेशन म्हणून करता ती म्हापशी जन्मान तुमी कोण आशिल्लें हें आशिल्लें इट इज सायकीक ट्रिटमेंट एज अ ट्रिटमेंट इट इज कमींग अप जाल्यार आमगेले हिंदू धर्मान ते पयले दोन गोत आसा आनी ताजी कारण मिमांसाय जाल्या कल्ल जाता. तरी वेदशास्त्र विचार बोली महानुभावांची मंडळी भूमंडळी लोक सगळी हे मानीत ना. हे जे अज्ञान आसा ती म्हळ्यार तुमी म्हणलें जर जन्मूची ना म्हळ्यार वेदशास्त्र तांचे जे विचार दिले ती जे संत सांगता ती तें कसले तुमी माननातले अवघे होता अप्रमाण मग आपलेच काय प्रमाण. तुम्ही म्हणलेंच खरं तशी ना विचार करात म्हणून जेथे आत्मज्ञान तोची मुक्त. आता मुक्त जाला आता कसले कारणान जावं तुगेलो हात घट्टी जाल्या ती फ्रोजन शोल्डर हात वयर वचना ना हें सत्यच वयर करूंक जायना ताका करूं जायना म्हळ्यार तागेलो हात कोणें बांदून घालनी पण रिजीड जाला तशी आमगेल मायंड इतली कंडिशन जाल्या. हां आमकां सान दोन त्याची संस्कारांत बांदिल्ली आसा ती की आमकां कोणकी बांदल्या आमकां रिबर्थ आसा जाल्यार ती बरें केल्यार बरें रिबर्थान मेळटा आनी वायट केल्यार वायट जाता. तेमी बरें करता लोक सुद्दां परत जन्माकला येता ती अपेक्षा करता ती आतां बरें करचेची ह्याच विचारान की मुखाल जन्मान पुणी आपण उपभोग घेवया ते विकत घेतात न्ही मुखाल जन्म ते सुट्टल कशी. हां तेमी ती कसले बरें वायट कसली अपेक्षा करून हें करतना हें सद्गुरू पयलीं शिकयतात निरपेक्ष भावान काम करत जे काय आसता कळ्ळें. आतां कोणें येता म्हळें येयली ती वायट लेखून घेतलें कोणें दिता म्हळें दी न्ही वायट लेखून घेतलें अशी वायट लेखून घेवंच ना कोण कल्लें म्हणलें आमगेले देहाक उलयलें हांव तें न्ही हांव आत्मस्वरूप आसा हें सतत स्वताकची गू 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 ते भ्रमर किटक न्याय म्हणटात न्ही तर सद्गुरूंगे सतत संगत धरल्यार ते सतत हेंची सांगता आसता ती चेडा तूं देह न्हय तूं आत्मस्वरूप आसा तूं आत्मस्वरूप आसा पळय तुका पाक्क फुट्ट आसा ती पळय तुका पाक्क फुट्ट आसा ती
हो कोश हें कोन्न भायर यो पळया आनी तो सूर म्हणटा आसता न्ही तो स्वता कोशांत बद्ध आसता भ्रमरा घालून आनी ते भ्रमर ताची भोंवती अशी फीन फीन गूं 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 म्हणकले ते सांगता तूं भ्रमरच आस पळय तूं पाक फुट्टा आसा ती आनी तो पाक फुटोवन फुट्टात ताका आनी तो कोश पिंजून भायर येता व्हेरॅज सिल्क बरेंच न्ही भोव बरें आमी सिल्का कपडे घालून येता ती कोणाक जिवार घालून येता ती विचार करात चिके हां ते सिल्काक किडे ते इतितले ते हाजेवरीची स्वता कोशांत स्वताक बांदून घेतात घर आधी जीव की आधी घर आधी जीव कडे ते घर तयार जालें घर आमी स्वताकच बांदून घेतलें तशी आमी आत्मस्वरूप आमी आत्म्याने आत्म्या भोवती जे संस्कार जाल्ले ते संस्कारांत आमी स्वताक बांदून घेतल्या आमी खरें मुक्तच आसत ते संस्कार हे सुद्दां मनाचे संस्कार आसतात आनी मन हेची कल्पना स्वरूप आसा कल्पना ह्यो खरेंच तत्व कल्पना त्या कल्पना हां पण आमगे संस्कार केले जाल्यार ती नाबा म्हाका कोणकी बांदून जाल्या उंटांगेल काणी सांगिल्ली ती हांगा खरी जाता की बांदील एक्शन केलें की तो बांदलो गेलो आतां ताका उठकार वंच म्हळ्यार ताका मुक्त केल्लें म्हणून तें दोरी सोडलें जरी केल्लें उंट उठावन राबता जाल्यार मनुश्य उठायना ती तूं मुक्त आस कितले सांगले तर की कळ्ळें म्हळ्यार ना बा म्हा बांदील आसा ना बा मजमीत जायना ना रे मजमीत जायना अशी जायना ताळ गुरू सांगता ती साधना साधनेच सांगा अर्थ तो जाता साधना साध्य करून घेवचें ना साधना म्हळ्यार साध्य करून घेवचें ही साधना कळ्ळें अवघेच मुक्त पाहता नर हा ही ज्ञानाचा उद्गार ज्ञाने विण तो उद्धार होणार नाही तुमकां ज्ञान मेळ्ळे शिवाय तुमगेलो उद्धार जायना आनी ज्ञान मेळच्या कल जामकां संस्कार वचका ती संस्कार वचच्या कल जाता नुस्तें गुरूनी सांगून आमकां जायना आमी कलेपणी हालचाल करका आमी प्रत्यक्ष सारासार विचार करका आमी प्रत्यक्ष दिसता ती मिथ्या म्हळ्यार कल्लें तें आसना अशी न्ही ओके तुका दृश्य दिसता हाता लागता पळोवनच्या जाता रंग कळटा ती कान्ना आयकता वास येता सगळें वय स्पर्श जाता जाल्यार तें उत्पन्न जाल्यार तें लय जाता फुल्ल कितले गोमटी हां आज आशिल्लें फूल फाय आसना जाल्यार फुलून येता फूल बोलले मी मरणावर हृदय तोलले नवते नंतर परी निरंतर गंधित झाली माती अशी पाखरे येती अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेवूनी जाती अशी पाखरे येती अशी पाखरे येती ही पाखर येता ती वता ती तशी हे स्मृती घेवन सगळे हें जाता स्मृती सगळ्याची आसता ती फुलाची स्मृती कितली कोमटी गुलाब जाल्यार आज असं फायन पण ते क्षणीक तागल आयुश्यांत जे दिवन वता न्ही ते कितले लोक पंडीत म्हणून घेतले कसलें दान करूं जायना जाल्यार नेचर आमकां सतत पल पल आमकां दान दिता आसता आनी ताजी स्मृतीचेर आमी जगता आसतात वय की न्ही त्या बऱ्यो स्मृती आमी हें करता आनी तातूंत आमी शिक्का केलें की आमी तशीं दिवंका हें आमी शिक्का मुक्त जावचें म्हळ्यार अशी नुस्तें न्ही तर ताचे खातीर आमी कलेपणी करका तांतूल कल्लें आत्मान आत्मविवेक सारासार म्हळ्यार कल्लें खंयचें सार हें उद्भव जाल्या कोणें मेल्ल्यार आमकां खुशी जाता अशी ना खुशी जाता अशी ना जाल्यार तें जावचेंच आशिल्लें प्रपंच आसा तो असारच आसा ताजें उत्पन्न जाल्यार केन्नापुणी लय जाता हें समजून मनाची समजूत घालची आनी शो मस्ट गो ऑन आमी मुखार वचचें आमगेलें ध्येय आमगेलें ध्येय पळोवचें तें एक आनी तरी आत्मज्ञान कळो आले म्हणून दृश्य मिथ्या झाले परंतु वेढा लाविले सकळास येणे कोण आत्मज्ञान जाल्ल्या ताका दृश्य मिथ्य दिसता मिथ्या हा जर तुका सारासार विचार तें सार न्ही तें असार आसा म्हळ्यार तें केन्ना पूण ताजो नाश जावचोच आसा मिथ्या म्हळ्यार असत्य न्ही जाल्यार जें जायनीची तांत असत्य आनी सत्य म्हूण कलें हेंच ना जाल्यार मिथ्या म्हळ्यार कलें उत्पन्न जें जाल्लें यत् दृष्टम तत् नष्टम जें दिसता ताजो नाश जाता हें जर विचार
तें कोण करता, साधकान करता. साधचे असल्यार तो विचार करता. तशी मगल बॉडी जन्म आयल्या केन्ना पूण तो ती बॉडी पडचीच आस जाल्यार तांतुले पडना जावचे कसले स तरी मगल आत्म आस आनी हो मगल स्वतागल आस आनी हांव म्हणजे आत्मस्वरूप आस, हांव आत्मस्वरूप आस म्हणून म्हाका केन्नाय मृत्यू ना. मगल सद्गुरू सांगतात हें खर आस. हें आत्मज्ञान तोच आत्मा ज्ञान मेळोवचे खातीर जंग जंग पछाडले, ताचे खातीर कसली अपेक्षा करनासतना गुरून सांगील तशी सेवा केली. तद विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तांणी सांगील तशी सगळ्यांक सेवा करची, कसले कळना तर जशी तांणी सांगल तशी करचें. ताका कल म्हणटा ती ज्ञानमूलम गुरोर मूर्ती हें ध्यानमूलम गुरोर मूर्ती पूजामूलम गुरोर पदम. पण मंत्रमूलम गुरोर हें वाक्यम. मंत्रमूलम म्हळ्यार कळ्ळें ते गुरू प्रत्येक शब्द अशी झेलचो आनी आत्मसात करचो. आत्मसात कशें करचो, झेलची भितर ताजें चिंतन मनन करचें आनी ताजो निधी ध्यास लागता, मागीर तें आचरण करचें लागता. एकल्यान तेंक सांगलें की आमकां तूं आयकतना तुगेलें बरें दिसता. एक सादिकेन विचारलें, बरें दिसता, सगळें पडटा, सगळें वय, जाल्यार अशी प्रसंग येतात की आमकां ते प्रॅक्टिसांत हाडूंक जायना. मस्त फनकल जाता, आमी आयकतात न्ही, ए बा जालें बा एक फंता सेशन बंद केलें की रांदप करूं वचुली, हें करूं वचुली, दुसऱ्यांक फोन केलो, कोणाक हें केलें, दुसरें हात तामगेलें मन गेलें की हांगा गळ गेलें. एक फंता एक ते मागशी विणलेली पिशवी येतलो, तें घेवन म्हणल्यार ती एकच आशिल्ली. भाजी घेतली कहलें वटाणे आनी हडोड ताका वट्टी त्या पिशवीक वटाणे घेतले. तो भाजीवालो सांगता मेम साहब जितना वटाणा बच जाएगा ना उसका भाजी करना. त्या वेळा प्लॅस्टीक बिस्टीक दिनाशिल्ली. तशी आमगेल जाता. मनान थान घेतले गळ वता पुराय घार वचसरी किंवा दुसरी इमिजिएटली. आतां ऑनलायन म्हणा पण घरान बसून आयकतात जाल्यार केन्ना एक फावट जाता म्हण जाता अशी. आणि तर आत्मज्ञान कळो आले म्हणून दृश्य मिथ्या जाले, परंतु वेढा लाविले सकळास येणे. अज्ञान लोकांक दिसता आत्मज्ञानाचं दृश्य मिथ्य वय तरी काही तें दृश्य दिसत जालें न्ही ती सगळ्यांक पिश्य लागल्यान ताजें कल्ल्या म्हळ्यार तें दृश्य आकर्शक आकर्शक कसं ताजो जरूर उपभोग घेयात जाल्यार मनांत हें आसता की तें आज आस फाय ना जावचें आस. त्या निमतान आसक्ती आसूं न्ही. आकर्शण आसता, आसक्ती म्हूण शिरकून बसना म्हाका तेंच जाय नो. एक ट्यूबलायट आस तो गेलो ऑफ जालो तर आमी तो काण दुसरो लायतात की ना, आमकां लायट जाय न्हय. तशी एक गेले दुसऱ्याला थांब देह गुरुंगल देह पडलो तर तांगेल तत्व एकच न्ही. त्याची तत्वान चलतल दुसऱ्यांक कोणें मेळ्ळें मार्गदर्शन जरूर घेवंक जाल्यार तें त्या गुरून सांगिल्लें प्रत्येक जशी आत्मसात केल्लें आमी तें भितर दवरून ताजें स्मरण करता आनी आमगेलें साधन चालू दवरता. गुरू भितरल्यान मार्गदर्शन करतात. तांगेल ग्रंथांत 400 वर्स जावन हे समर्थ ह्या ग्रंथां बसून मार्गदर्शन करता आसत. खंय थान आयलें तें मी उरलो जगदाकार्य म्हूण तांणीच सांगलें. आता हा प्रश्न हा फिटला, ज्ञानी ज्ञाने मुक्त जाला, अज्ञान तो बांधला आपले कल्पनेने बांधून गेलतो. विज्ञानासारखे अज्ञान आणि मुक्तासारखे बंधन, निश्चयासारखा अनुमान मानूचिने. निश्चित ज्ञान म्हळ्यार अनुभव, अनुभव आणि अनुमान म्हळ्यार तर्क एक जायना. बंधन आणि मुक्त हे एक जायना. बंधन म्हळ्यार कळ्ळें आमगेलेची कल्पनेन तो आमी स्वता बांधून घेतिल्ले कंडिशन मायंड हें माया तिवे ना जावचें आस. कला म्हळ्यार मायंड हें उत्पन्न जाल्यां आनी तेमी ताजें नाश जावचो आस. तरी मुक्त आणि बंधन हें सगळें मनाची कल्पना जाल तर बंधन आणि मुक्त एक न्हय. आमकां मुक्त जावंक म्हूण दिसल्यार आमगेले कंडिशन मायंडाक ते कंडिशन्स संस्कार काडका ती. तशी विज्ञाना सारखे अज्ञान, अज्ञान आणि ज्ञान दोन आसता जाल्यार दोन्ही जेन्ना ना जाता ती तावळ विज्ञान उद्भवता. विज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें प्रत्यक्ष अनुभव. ज्ञान म्हळ्यार पांडित्य कशें करचें कळ्ळें जाल्यार हांव केल्लें म्हाका कळ्ळें ही जाणीव सुद्दां जेन्ना वता तावळ आमी विज्ञानांत प्रवेश करतात आनी एक जातात तांतून कडेरी मुंगळ गोड जालें.
तावळी तो गोड आनी मुंगळ एक जालो. हां तशी मोन्याने गोड खाल्लें, ताका सांगू कळना, तर सांगना. हां बंधन म्हणजे काहीच नाही, परी वेढा लाविले सर्व ही यास उपावची नाही, कळल्या वाचुनी. कळण घेतल्याशिवाय ताका उपाय ना. अनुभव कशी येवचो, कळण घेतल्यार. कळची कशी, कोणाला ऐकल्यार. आणि नुसतें ऐकून जातव्या जायना. तर ताजी कल करका, ताजें चिंतन मनन निधिध्यासन कले प्रश्न विचारचे, ताजे निराकरण कोण घेवचें. तेमी ते श्रोत्यांक ते सांगता ती, तुम्ही श्रोत्यांक कमी लेखू नका ती. ते साधन आहे तुमची पेक्षा जोर आसा ती. तुम्ही मस्त ज्ञानी म्हणून घेता ती, पण हो बिचारो अज्ञानी म्हाका कळना मग गोंधळ झाला म्हणून म्हणतं पण प्रामाणिकपणाने. काहीच नाही आणि बाधी हेच नवल पहा आधी. हे जे म्हणतात माया, ती ना ना म्हणतात, मिथ्या मिथ्या दृश्य मिथ्या. जाल्यार त्यांचे आमकां बादता न्ही. गुलाब साद गुलाब हातान जाल्यार कांटे तोपता ती, रगत येता. मिथ्या जाणजे ना उपाधी म्हणून या. भोळा भाव सिद्धी जाव, हा उधाराचा उपाव. हां भोळो भाव असली की आम सिद्धी मेळटली, आमी मुक्त जातली. हें कलेस ही उधारी जाली. हां तेथे पाहिजे जातीचे. बावळटपणाने कोणाय मुक्त जायना ती, हें तांणी सांगल्या. हा उधाराचा रोकडा मोक्षाचा अभिप्राव विवेके जाणावा. विवेक करा ती, आत्मानात्म विवेक, खंच आत्म खंच अनात्म. तें पुरे इतले देहाचे अवयव आसा ती, तें कोण चलयता, तरी भितर आशिल्ले आत्मन चलयता. हां हें कळका, कळका जाल्यार देह जड आसत, पण तें मिडियम आसत. तें मिडियमात समज काळजी घेवंका. आमी कारान आनी वतात, काराची कितली काळजी घेतात ती, कल्यार पयशे मोजून. तशी कितले पुण्याच प्रभाव घेवन लॉटरी लागील वर जन्म मेळ्ळा आमकां, नरदेह मेळ्ळा तोवे. तरी दिवसा मागून येते रात्री, ही तुझीच पळय पृथ्वी फिरते गरगर गरगर, दिवस ही जाती भरभर भरभर. दिवसा मागून येते रात्री, ही तुझीच शीतल छाया. कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया. तुम्ही विचार करा, ती अवाढव्य या ब्रह्मांडातील पृथ्वी हा तर बिंदू, त्या बिंदूचा बिंदू मानव, परी अजबची त्याचा मेंदू. हां त्या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया. कितले शोध लायले. हां कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया. आता त्याच हांथान हें करून आता मस्त प्रोग्रेस चालू असं आत्मज्ञान जावं का म्हणून. आणि त्यांची जे सायंटिस्ट असं ती तांकां एकाग्र मन तांगेलं असता, तरी शोध लागता ती. हां तेमी ती तांणी हांगा सांगल्या की प्राणी व्हावया मोकळा, आधी पाहिजे जाणीव कळा. जाणीव कळा म्हळ्यार कलें एकाग्र चिंतन जावंका, एलर्टनेस जावंका. जाणीव म्हळ्यार मोकळ जावच्याक एलर्ट जावन आयकूंका, एलर्ट जावन स्वतान तुजी दृश्टी घालका. आमगेलें खंय चुकता हाजें मेडिटेशन करका. सकळ जाणता निराळा सहजच सगळं तू कळच्या लागना पळय. तू कळता की हांव बाकीच्यां पेक्षा विंगड आस. हांव हे बाकीच बद्द बद्द पाप रडटा ती दुख्खांत आसा ती, जाल्यार हांव संपूर्ण समाधानी आसत. समाधान कोणाक दाखोवचें जायना, कोणाकय दाखोवचें जायना. जाल्यार तें हांत थंय येता. तें बीज खंयचें, आधी पयलीं पद सांगिल्लें, आधी बीज एकले, बीज अंकुरले रोप वाडले. तें बीज खंय पडटा ताजेर आसता. बीज तुमी प्रपंचान प्रापंचीक विचारांत घाल्लें आनी थंयच मुखार वचली, सगळें प्रपंच वृक्ष आमगेल्या देहांत वाडटा, मनांत वाडटा. ताजे नांका कानांत न्हू, दोळ्यांत न्हू, त्या प्रपंचाची दिसता. कोप दिसता, वासन दिसता, लोभ दिसता, सगळें. पण तें बीज जर अध्यात्म मार्गांत नामस्मरण केलें, तें बीज रुपी, तर तें आमकां इतलें तरता की एका बीजा तें बीजच न्ही, हें परमात्मे रूपी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं, त्याचं येडं पिकालं माझ्या नाका कानातून बघ, कशा फांद्या टरारल्या. फळा फुला नाही वाकल्या व जागोजागी, सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग. खंयचे ते बीज अध्यात्मात जे तन मनांत देहांत सगळं देहाचे तांचे जे तेज येतं कशें येता, तरी सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग, आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. त्या दोळे पळयल्या शांत, एक नमन्या तेज चेहऱ्याचे. सर्वी फळा फुला नाही एक भक्तीचा सुगंध, त्यानं बांधियल मज मुळी बंधाविणी.
वृक्ष असा फोफावला मुळ मुळीच दिसना, मन जमीन गावना आता वेगळी, मन मुळ आणि विंगड भरणीची सगळं त्या आत्मतत्वाची भरल्या अशी जो अनुभव येता. हां, त्यावेळी ही जाणीव कळा ती इतकी जाता, ती जाणीव कळा अलर्टली वापर का. काहीच नेणी जे ते अज्ञान, सकळ जाणी जे ते ज्ञान, आणि जाणीव राहता विज्ञान स्वयेची आत्मा. हां, म्हळ्यार ही जाणीव सुद्धा ज्यानं ना जाता, हा ज्ञान मिळेल ही जाणीव जन वत्ता, त्यावेळी विज्ञान स्वयेची आत्मा. तो एकलो आत्म मात्र वरता. अमृत सेवून अमर झाला, तो म्हणे मृत्य कैसा येतो जनाला. एकडं अमृत पिऊन अमर झाला देव, तो म्हणता रे हो कल्ल्या मर्त बा. तैसा विवेकी म्हणे बद्धाला जन्म तो कैसा. विवेकी ताक आत्मज्ञान झाल्या, तो म्हणता तू कल्ल्या चिंत करता, तुका जन्म ना म्हणून. हो बद्ध पाप भिवून गेला, मोर उपडला, म्हाका रोग झाला, हांव मरतलो, दुःखी असं. हां, तरी जो आत्मज्ञान असतो म्हणतो ना तुक दुःख ना, तुक हे ना, तुका देह मात्र पडतलो, तू कले जायना. आयत वेळा तशें केलं जायना, ताक पट्ट ना त्या बद्धाक पट्ट ना. कले मागीर हीज मायंड इज कंडिशन, त्यामीच पट्ट ना. तरी ताच जी साधना आयुष्यभर आम्ही करता की आमगेल कंडिशन मायंडात कंडिशन्स काडतात, संस्कार काडतात ती की हा बांधील असं हो संस्कार काढता. जाणता म्हणे जनाते, तुम्हास भूत कैसे झडपते, तुम्हास विष कैसे चढते निर्विष म्हणे. कोणाक विष चढणी, कोणाक साप चाबला, विष चढल्या, तर तो म्हणटा तुक विष कशी चढत बते, तुमकां भुतान कशी झडपले. तशी आधी बद्धासारखे व्हावे तांगेले. यू हॅव टू स्टेप इन टू देअर शूज. जे डाऊन ट्रॉड असती तांगेले कंडिशन माइंड तांतून आम्ही एक वेळ अशी आशिल्ली. हे तांगेल माइंड कशें, तांगेल मनाचेर आमी प्रेम करता आणि ताजी काळजी घेवंका. आमी तांगेल देह पळयता ती तांकां हे हुत करता ती, तशें करूं नये. आधी बद्धासारखे व्हावे, मग हे नलगेची पुसावे. हां, की तुक कशी इतली दुःख जाता म्हणून तांगेल जागेर राबून पळोवंका कशी तांगेल संस्कार कशी, आणि मागीर तांगेल कलान घेवन घेवन तांगेल संस्कार काडचे विचार करता. विवेक दुरी ठेवून पहावे लक्षण बद्धाचे. विवेक कोण कोण आम्ही म्हणतात ना बा आमकां हे ना, आमकां कले बांधले न्ही अशी, पण तो विवेक तांच्या ना. तो विवेक नातील मनुष्याक ते बद्धाक लक्षण कशी त्रास दित आसतले हाजी आमकां चिके चाहूल लागता. निजेल्या असं चेईला, तो चेईला तर म्हणजे जागी जाल्लेलो. हां, निद्दलेल्याक म्हणटा म्हणे हा का रे वसणा तो कणत निदला पर्वताची, अकल्ल्या पर्वत बा निद्दां तू म्हण. अनुभव पाहण्याची आहे तो तरी मग निजोन पहावा. तू निद्दने, तुका खंय पुणे अंगा दुखी जावं आणि तू निद्दोन पळय, कडे कळता कल्ल्या परवूंचे म्हण. तशी ज्ञात्याची उगवली वृत्ती बद्धा ऐसी न पडे गुंती, धाल्याची अनुभव प्राप्ती भुकेल्यास नाही. हांगा संत सद्गुरू श्री समर्थ तांगेल दया वृत्ती दयाळू वृत्ती कण वांग बाहेर पडत. ते सांगता ती ज्ञाते लोक हो अज्ञानी लोकांक तुच्छ नेमू नका ती, तांच्यान सुद्धा एक देव असं. हां, तांकां कंडिशन माइंड तांगेल सोडूनच्या पळया ती, तांगेल माइंडान घुसून तांगेल माइंड कशेंच पळया ती, आणि तांगेल डिफिकल्टीज कलेस तुमकां समज कळतल्यो. कड्डेर हगूर हगूर ते उकला ती जाणटी जालेली एक एकच उकलका. इतुकेन आशंका तुटली ज्ञाने मोक्ष प्राप्ती झाली, विवेक पाहता बाणली आत्मस्थिती. अशी शिकयल्यारी सगळे लोक सुखी जातले अशी समर्थान म्हणची. तुम्ही ज्ञानी जाल्ले स्वता म्हणून तुम्ही, पण ज्ञानी जाल्ले युजली खरे जर ज्ञानी जालो तो आत्माच आसता, ताका परक कोणी दिसना जाल्यार ही बुद्धी जावंका. जे दुसऱ्यांक सोडूनच्या येतात न्ही तांक तूं बुडतलो, हो कशी बा बुडता, हांव इतलो पावतस ताका कसली याना बा मूर्खच तो अशी म्हण उपयोग ना. हां, तुका काय कोणें पुणे पोवच्या शिकयल म्हूण तूं शिकल न्हय, आतां तूं पावता तशी तुका जर ताका पाप दिसका, पयलीं पाप दिसका, आनी कड्डेर ताका पोवच्या कले याना म्हूण तो विचार करका, आनी ताका पोवच्या शिकोवंका, तें खरें नॅक तें आसका. हां, हांगा समर्थांनी हो समास हें केला. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे विकल्प निरसन समास सप्तम, विकल्प निरसन नाम समास सप्तम श्रीराम. आता मी एक दोन ओळी समर्थांगेले हें करूया, प्रार्थना म्हणया.
कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. हे विवेचन पुष्प आम्ही समर्थांग श्रीचरणाचरी धवर्या अर्पण करूया. समर्पयामी सगळ्यांगल वतीनं समर्पण करता. आणि आता नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.